रिस्टन तूं इतलो फामाद जाला कॉमेडियन म्हळ्यार कित्याक रिस्टन म्हळ्यार कोण वळखता कॉमेडियन रिस्टन म्हळ्यार आनी तुका भुरगीं जावं व्हडलीं देखून सगळीं तुका बरी हें कोताय कित्याक कॉमेडियन म्हूण सद्या तुगे तियात्रा वयर उलयची न्हू पयलीं तूं विचारपाक सोदता ह्या तियात्रा फिल्डां येवची न्हू पयलीं तुगे घरान कोणूय तियात्रीस जावं अशें करून फॅमिली मदें कोण तियात्रीस आसलो तेमसून तूं तियात्रीस जाला ना मुगेले फॅमिली कोण तियात्रीस ना आमगेले फॅमिली हांव पयलीं तियात्रीस. ओके आनीक तुगेलो अशें करून रोल मॉडल असो म्हणजे कोणा चोयन तूं अशें दिसलें आपूण तियात्रीस जातलो कोण एक कॉमेडियन वो एक्टर काय कोणा अशें चोयन तुका दिसलें तियात्रीस आपूण जाता अशें मुगेलो रोल मॉडल एकलो म्हणना पूण जायत जाण आहाय. हांव सगळे कॉमेडियना कडेन कितें ना जाल्यार कितें आजून शिकवता आनी शिकवलां जावं ते न्यू देखून कोण येताय हांव तें वचोन देखून शिकवता. हांव सदां म्हणटा कॅरेक्टर करपाक कितकोन जाय तें हांव शिकलां कॉमेडियन बेन एवांजेलिस्ट. ओके उतरामान कॉमेडी करपाक शिकलां आमगेलो कॉमेडियन आंबे आनी कॉमेडी किंग आगोस्तिनो. बॉडी लँग्वेज कॉमेडी हांव सदां शिकलां लेट कॉमेडियन सेल्वी. ओके सो हांव हुंचे कॉमेडियना कडेन कितें ना जाल्यार कितें शिकवता. ओके म्हणजे तूं कोणाक ना कोणाक कितें शिकोन येयला आनीक शिकता अजून हय. आनीक आतां तूं म्हाका सांगशी तूं तुजी रगत म्हजें हो तियात्र तूं काडचे पयलीं मातशें अशें करून भिरांत बीन दिसतालें हो चलत ना चलत वो कितें कोणें तुका नॅगेटीव बीन सांगून आरे कित्याक काडटा अशें करून कितें तरी तुज्या मनान कोणें घायलां हो तियात्र काडचे न्हू पयलीं. हांव हो तियात्र काडचनी पयलो बरें भिलोलो. सो भिलो म्हणजे सदां एक जेन्ना तूं फर्स्ट तियात्र काडटा तेदोणो तुका भिरांत आसता म्हाका लोक जातलो जावपाना. म्हाका लोकांन एज अ कॉमेडियन म्हूण एक्सेप्ट केला एज अ डायरेक्टर म्हूण म्हाका लोक एक्सेप्ट कोतलो करपाना ती एक भिरांत काळजां सदां आहली. आनी हांवें मुगे एक्टरान देखून बूक कोत्ता तेदो सांगलोलें चड व्हड ड्रेसींग करून काय न्यू बी पयलीं देखून गायल्या जाता म्हाका प्रॉब्लम ना कित्याक मुगे तियात्र फक्त ते 5 ते 6 शो जातले. सो मागीर देवाचे कृपेन आनी लोकांगे मोग आनी लोकांगेलो आशिर्वाद आहा म्हूण आयज मुगेले 68 शो जाले टोटल तुवें 68 शोज केले. हय. आनीक आतां तुवें सद्या मारगांव कितलेशे केले बेश्टें तुका आयडिया आहा मारगांव GVN हांवें 24 शो केले. ओके. GVN आनी म्हणजे ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली तुवें जिवेनाक केली. पळय एक करपा जाय म्हाका 25 करपा जाय म्हाका त्या हॉलां आनी पाय हॉलां मुगेले टोटल म्हाका दिसता 10 वो 11 कितें जाले. ओके तुगेले मायक बीन मातशें तुका तुजे वयर मातशें अभिमान भोगता आसतलो मायक न्हू कोण ते मायक म्हणटा आसतले तुगे चेडो केन्ना तुगे मायन तुका कितें सांगलां आपण अशें करून खंय म्हणल्यार रिश्टनाय माय अशें करून कितें. हय रिश्टनागे मामी म्हूण ते जायत जाण हें कोताय. सो ती म्हाका म्हणटा पूण तेन म्हाका केन्ना म्हणना म्हणजे तूं चोया आतां वयर पावला आनी बरो तुगे म्हणजे तूं एक बरो कॉमेडियन म्हूण आजून म्हणना आनी हांव मानिता तेन म्हणना गोड जायत गोट्टे जाय आसतलो हांव आनी बरें करून आनी वयर पावलो. हय सारकें तुवें सदांच कॉमेडी केल्या काय दुसरी केन्नाय कॅरेक्टर रोल केले. हांवें फाटले गेले त्या वर्सा उल्हासदारीचो तियात्र लंडना गेल्लो. लंडना गेलो तेदोण दुखाची खबर म्हणटा ती विली आमगेलो मेन लीड रोल कोतालो. स्विंडन शो आहा तो पळो आनी तेका स्टिचीस पळय आनी तेका तियात्र मुखार व्हरों जावूं ना. सो तेदोणो सगळें तियात्र बंद करूंक पडटा टेंथ सिट्युएशन. सो हांवें डायरेक्टराक सांगिल्लें तारी सांगिल्लें भाई हांव तो रोल कोता आनी तेणें म्हजे विश्वास दवरलो आनी हांवें कॉमेडी केली प्लस विलनूय रोल केलो. पूण तुका उलोवपाक मातशें त्रास बीन जाताले स्टार्टिंग कॉमेडी भाशेन लँग्वेज बी येयत म्हणून. ना 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 येल ना. ना म्हाका आनी एक मुगे एक वीश आहा हांव आनी एक डिफरंट टायप रोल करपा फुल्ली इन बार्देस. ओके आतां हो तुगेलो तियात्र जात्री आनी कितें प्लॅनिंग आहा नेक्स्ट इयर बीन काडपाचो. हांव नेक्स्ट इयर मेया रिलीज करता म्हगेलो न्यू शो दुसरो शो मे 29 येत्या वर्सा. ओके आतां 2 उतरां ऑडियन्सा सांग तुगेलो हो तियात्र नेक्स्ट शो केन्ना तो मारगांव. मुगेलो नेक्स्ट शो मारगांव दूद तुजी रगत म्हजें मारगांव जुनाचे 18 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरांचेर पाय हॉल मारगांव. टिकेट्यो कावंटरार विक्री चालू आहे. मुगेल्या ऑडियन्सा इतलें सांगो सोदिता हांव सदां मुगे तियात्रां स्पीच करूं तातूंत देखून म्हणटाय न्हू देवा फाटल्यान दुसरो देव दोतोर. म्हज्या जिवितांत हांव सदांच म्हणटा देवा फाटल्यान दुसरो देव म्हाका म्हजो ऑडियन्स. कारण तुमी आसात म्हणून तियात्र चलतात आनी तुमी आसात म्हणून कॉमेडियन रिश्टन आसा. आनीक जरी तर ऑडियन्स मुगेले तियात्रा येवं ना जाल्यार तो तियात्र सांगलो ते भाशेन 4-5 शो करून पॅक करून बंद करून रावपा पडटालें. सो हो लोकांगेलो उपकार म्हज्यान केन्ना इसरोवपा जावपाना.
रिस्टन बाब तूं काळजांसून देव बरें कर म्हणटा तुवें तुगेलीं 2 मोलादीक उतरां आमगे ऑडियन्साक सांगले पासत तूं काळजांसून देव बरें कर. आनी देव बरें कर म्हणटा दाम्या बाब तुका तूं हे आमगेली धाकली मुलाकात घेता आनी स्पेशली तूं आयज पेनजीम येयलो हें घेवपाक तो तुका देव बरें करूं. हो वावर आनी आमगे कोंकणी माय भास सदांच फुडें वरची आनी तूं वतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. देव बरें कर. देव बरें. Jadi mau kaget, cuma kanarin itu bocah kamu dewasa terus. Dalamnya cedera, korban kalah perandu. तुमच्या काय मागा पैसा आहे पैसा होऊन ना अवय पैसे कुसते घरात घाटाचे निघते आणि पुन्हा सध्या बाबा काय ना सगळे जे ना गुगल पे अरे तू वकील किती रावलो ते कोण तेच ते जाका तू मेळोंक सोदताले ते मोचे आदले गर्लफ्रेंड. तू मोच्या जिविताची राणी सांगा म्हाका केसा गाणी मोच्या कांचान कोपो तातूंला तुझें नांव. तुझो सांगत ते मनाक खुशा जाली सगळी मोठी सांगली म्हणून जाला देखून पाकिस्तान गव्हर्मेंटान कुर्तांच्या फॅमिलीक 14 करोड सँक्शन केल्यात तांकां कॉम्पेन्सेशन दिताना. I am also son of the soil of this house. Sorry, too, yo.